प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत सोमियान आनी पियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो असलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरो नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरांत रावन ती कितें तुमकां दितात तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घोरी भोवो नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यंत आमी तुमचेर आड झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणा जायात. हांव तुमकां सांगता, त्या दिसा सोदोमाची जोडटी तसल्या नोगरा इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू आपल्या शिसांक जे दोगांक धाडलेले तांकां आतां परतून येवकार दिता. आनी बाबणीनो, जेजूचे शीस जे आतां दोग जाण गेल्ले ते पळयतात कशे भाशेन देंवचार तांणी काडले, कशे भाशेन बऱ्या लोकांक बरें केलें. आनी जेन्ना हे शीस परतून येतात ते जेजू सांगतात जें काम ताणें केलें तें. आनी जेजू ह्या दुसरे ओळीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपलें लुणें मोडणें वावराडी धाड म्हूण मागात. बाबणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक सांगलें पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे आनी त्या शिसांनी मागणें करूंक जाय, कित्याक वावराडी धाडपाक. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें दोनया लागीं म्हणजे आपल्या सोर्गीच्या बाबा कडेन मागणें करूंक वावराडी धाडूंक, कित्याक तांकां बरी खबर दिवपाक. आनी बाबणीनो, आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी हें शिवर्तमान आयकता, जेजू आमकां तेंच सांगता. तो म्हणटा पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. आनी बाबणीनो, ज्या भाशेन ताणें सांगलेलें सोर्गीच्या बाबा कडेन मागणें करात वावराडी धाडपाक, असले मागणें आमकां करपाची गरज ना. कित्याक बाबणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सरोंडार मानला, कोण टिचर वचोन देवाचें उतर परगट केलां, त्या उतरा वरवीं आमी शीस जाल्या. आतां आमकां एक जबाबदारी जाता देवाचें उतर परगट करपाक. म्हणटच आमी फकत मागणेच करीत जाल्या. खूब लोक मागणें करता आपल्या भुरग्यां पासत, आपल्या फामिली पासत, आजे पासत, ताजे पासत. आतां गॅर चलता आतां इस्रायल आनी पॅलेस्टिनाचे. आतां आमी मागणी करता, सायबा हें गॅर बंद कर. मागणें करून गॅर बंद जायना बाबणीनो. गॅर बंद जाता
जेन्ना लोकांक देवाची सजमणी मेळटा, जेजूचे शिवर्तमानाची सजमणी मेळटा, तांकां जेजून ह्या संवसारान कितें केलां तें ती सजमणी मेळटा. आनी ती सजमणी लोकांक मेळोंक जाय जाल्यार गरज लोकांनी जो जेजूक आपलो सोमिदेव मानला, जो लोक आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्तांव फकत नांवान न्हय, क्रिस्तांव म्हणटा, खरोच जेजूचो भावार्थी पाटलावदार जाला, ताका आतां एक जबाबदारी जाता देवाचें उतर परगट करूंक. आनी भाव भयणीनो, आयज आमकां ही सजमणी ना म्हणून आमी कितें करता? आमी इगर्जेन वेता, आमी आमचें देवस्पण करता, आमची सगळीं नोवेनां, मिसां, इगर्ज्यो तेर्स करता, जे आमकां उपास करूंक जाय, आमकां गरिबांक दान दिवंक जाय, हें आमी करपाक एकदम बरीं आहात. पूण भाव भयणीनो, कितलो लोक आसा ह्या संवसारान जो आजून जेजूक वळखना. तांकां ह्या संवसारान एक देव आमचो मनीस जावन येयलो आनी आमची सरवण केली म्हणून ही खबर ना. ती आपली धन करीत आहात आनी आमी जो क्रिस्तांव लोक म्हणटा आमी आमचो धन करीत आहात, पूण ही बरी खबर दिवपाक आमी तयार ना. जेजू आमकां म्हणटा पीक खरेंच खूब वावराडी थोडे, म्हणटच देवाक जाय जाल्यार लोकांक जो आजून जेजूक वळखना, आजून पासून ती एक नवी रचना जावंक ना, तांकां आजून पासून पवित्र आत्मो मेळोंक ना, ज्या लोकांनी आयज पवित्र आत्मो तांकां मेळ्ळा, जी खरें क्रिस्तांव म्हणटात, नांवान न्हय, बिश्टेन धर्म केलो, देवस्पण केलें, इगर्जेन गेली, ती क्रिस्तांव जायना. जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलतात, पवित्र आत्म्या उदेशी आपले देवाचे उतर परगट करतात, देवाच्या पवित्र आत्म्या उदेशी अजाबा मिलाग्री करतात, तांकां क्रिस्तांव म्हणटात. जेजू तांकां तांची सरवण जातली. आनी जी कोण खरेपणी ही सजमणी तांकां मेळ्ळ्या, तांकां जबाबदारी जाता देवाचें उतर परगट करूंक. आनी आमी आतां जेन्ना देवाचें उतर परगट करता, आतां आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिता, तांकां आतां पवित्र आत्मो मेळटा. आनी जो लोकांक पवित्र आत्मो मेळटा ती आतां वेतात आनी आतां दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडटात. जो लोक देवाच्या राज्यान लोकांक दुसऱ्यांक हाडिना, आपली गोवायकी दिना, देवाचें उतर परगट करिना, ताणें आपणाकूच एक प्रश्न विचारूंक जाय, खरें हांव क्रिस्तांव? जेजून आमकां सांगना तुमी खरे भावार्थी म्हणजे पाटलादार जाल्यार तुमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय, आमी देवाचें उतर परगट करता? आमी खरेपणी दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता? आमी खरेपणी जें जेजून आमचे पासत केलां तें आमी दुसऱ्यांक सांगता? भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आनी आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूचेर भावार्थ धरून आमी एक नवी रचना जाला जाल्यार, आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा जाल्यार आमकां एक जबाबदारी जाता देवाचें उतर परगट करून. आनी हेंचें पीक खूब आसा तें आमी वावराडी जावन दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक ही जबाबदारी आमकां जाता. आनी एक दीस आमकां देव विचारतलो, ही जबाबदारी जी दिल्या ती आमकां प्रश्न विचारतलो. विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देर इज अकाउंटेबिलिटी. आनी हें आमी करीत जाल्यार एक दीस आमी सर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. ना तर आमकांच फटयतल्या. आमी सजमतरी आमी मिसाक गेल्या, इगर्जेन गेल्या, सगळें केलां म्हणून आमी खरेपणी देवाचें उतर आमी पाळलां म्हणून आमी देवाचें उतर पाळलां जाल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता भावार्थी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. आयज भाव भयणीनो, पीक खरेंच खूब, पूण वावराडी थोडे. आयज आमी ते वावराडी जावया. खरेपणी जेजूचे आमी पाटलावदार जाल्यार देवाचें उतर परगट करूंक आयज सावन आमी थाराव घेवया आनी वसोया आनी बरी खबर दिवन दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवन तांकांय पवित्र आत्म्यान भरून तांकां एक वावराडी करपाक आयज सावन आमी शिकोया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.